वाळपय हिवरे बुद्रुक सरकारी प्राथमिक शाळेच्या टॉयलेटीची टाकी खचल्या। शाळेच्या पीटीएन वाळपय एडीआयक लेटर बरोवन जालें। एडीआय खंय म्हणटा फंड ना, तुम्ही वचून शिक्षण खात्याच्या कानार घालात। सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या टाकयेचें काम करून ती जाग्यार घालची म्हूण पालक मागतात। भुरग्यांक दिसपट्टे त्रास जातात। ते संडास टाकी खेचल्या भितर 15-20 दीस जाले। ती सरकारान ती बेगीन बेगीन हे करून ऑलरेडी आम्ही एडीआय हे केलेले आसा, पण एडीआय करून तेवढे वचता म्हणजे टाइम जातालो न्हू। गव्हर्नमेंटान हे करून दिवपाची म्हणटा बेगीन, भुरग्यांक त्रास जाता। भुरगे बारीक भुरगीं न्हू, तेवढे ते हे सायड नाचता ना। कितली भुरगीं आसात? 44। आम्ही टाकी पडली म्हणून एडीआ कडे गेल्ले। ते एडीआन आमकां सांगले की फंड येता रिपेरिंगाचो, तो आमकां येयना, तुम्ही डायरेक्टरा कडेन चला आणि तांकां एप्लिकेशन दिया अशें सांगलें। नाजाल्यार तुम्ही कितें तरी थंय कितें फळयो घाला, नाजाल्यार भुरग्यांक जर प्रॉब्लेम जाता जाल्यार थंय फळयो घाला आणि तात्पुरते तरी हे करा अशें सांगलें। आमची मागणी अशी की ती टाकी मातशी बेगिना तेंच्यांनी सारकी करपाची। ही शाळा खूप पोरणी, सरकारान सोमतेच हे शाळेच्या रिपेराचे काम हातात घेवचे म्हूण पालक मागतात। शाळेत 44 भुरगीं शिकतात। सरकारी शाळेन हो आंकडो ते मनान मोठो। शाळेची स्थापना कितें 27/1962 जाली स्थापना। आणि ते हेका इस्कॉल एज्युकेशनात कितें पयलीं लेटर केल्ले आसतले म्हणटा बाईन बी इडियाक, ते इडियान बी काय लक्ष घालूंकच ना, दुर्लक्ष केलें। आणि ही टाकी मोडली आणि ही परिस्थिती कितें शाळा इमारती पडपाची परिस्थिती आहा आणि सगळी दुरुस्त बी काय करूंक ना। फाटल्या फाट दुरुस्त करता म्हटल्यार करूंकच नासतले, लेटर केले आसतले एडियाक बी। त्या टायमार मागीर बंदच जाले। शिक्षण खात्याकडे कितें न्यू बिल्डिंग जावपाची ही आमची समस्या गावाची। शिक्षण खाते पत्र व्यवहारात अडकला। वाळपयचो एडीआय ऑफिसर म्हणटा अर्ज खंय फुडें धाडला। अर्ज आलेला आहे आणि आम्ही तो पुढील कार्यवाही करता आमच्या शिक्षण खात्याकडे पाठवलेला आहे। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। फातोड्ड्या घोगणात एका गाडयेन मोखून 3 स्कूटरी आनी एक एस रिक्षा डॅमेज केली। बायल खंय बरीच स्पिडीन चलयताली, कंट्रोल गेलो आनी तिणे मोखली म्हूण कळटा। कोणाक कांयच मार लागिल्लो ना। लोक म्हणटात नगरपालिका स्पीड ब्रेकर घालपाक तयार। कॉम्प्लेक्स वाले सांगतात वाड्यावेले लोक रस्त्यार गाडयो पार्क करून ब्लॉक करतात। की हांगा 3 गाडी मोटरसायकली पार्क करून ती आपल्या जेवपाक गेल्ले। तशीच एक रिक्षा आशिल्ली आणि सदां बरोबर ही एक सदां भुरगीं हांगा खेळटाची एक गाडी ओवर स्पीड येवन ते 3 बायक जवळ जवळ 5 मिटराचे व्हरोन त्यो रिक्षाचे मारली, एस रिक्षाचे मारली आणि त्यो 3 गाडी कंप्लिटली डॅमेज जाल्ल्या। आणि ही बायल सदांच ओवर स्पीडीन गाडी चलयता किती। आणि आमी खूब फावटी हांगा म्युनिसिपालिटी जावन सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्ले की एक जंक्शन जाता, एक जंक्शनार स्पीड ब्रेकर घालची म्हणून, पूण हे स्पीड ब्रेकर हांगसर कोणीच घालूना। पूण प्रत्येक जाण कितें करता आपले घराडेन तर जावं कावन्सिलर जावं कोणी आहा आपले घराडेन तर जाय जाल्यार ते स्पीड ब्रेकर घालतात। आणि हांगा अशें आहा की सदांच भुरगीं हांगसर खेळटात, ल्हान भुरगीं। आणि कितें जाता हांगा बिल्डींग जाल्या, न्यू बिल्डींग। इवन हे बिल्डिंगेचे सुद्धा आमी कंप्लेन दिल्ली की म्युनिसिपालिटीन थंय खूब नाटकां केल्या की बिल्डींग 1+4 आशिल्ली 1+5 जाली। ह्या रोड पळय केल्ले आसा न्ही, ही गाडी पार्किंग करपा न्हय। गाडी जो पळय पार्किंग करपा आसा, ज्या लोक गाडी घेतलेली आसा तेगे घरा कडेन पार्किंग करपाचो, नाजाल्यार ताका पार्किंग जागे करपा जाय। रस्त्यार कोणी गाडी करपाचो न्हय कळ्ळें। आतां इतल्यो पळय तुगे गाडी हांगा मुखार दिश्टी पडटा, इतल्यो गाडयो पळय लायनीचेर दोनूय सायडीच्या केन्ना पळयलें जाल्यार फूल हांगच्यान थंय पासून दोनूय सायडीन गाडयो पॅक आसता। एक गाडी समज एक वाटेन येता, दुसरे वाटेन येवपाचो जागोच आसना। केन्ना जावून इतले भुरगे आसता ते खरें आसा, हांगा भुरगे खुबशे खेळटा। फट करून जप करून एक भुरगो रस्त्यार येयलो जायत, कोणाक सेव करपाक जावचो ना, कित्याक आसा दोनूय सायडीक गाडी आसा, गाडी वयती दुसऱ्याक मारतलोच। give a break.